नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळीत तुमचे येवकार. सद्याक जर टोटल साश्टीक आनी मडगांवां एक जर इशू सामको लोकांचे तोंडाक आसा, लोकांचे हातूंक आसा, चर्चेक आसा, तो म्हणजे मडगांव म्युनिसिपालिटी. आनी मडगांव म्युनिसिपालिटी चर्चेक आसपाचें कारण म्हणजे बरे कारणा खातीर न्ही, वायट कारणा खातीर. आनीक वेगवेगळी कारणां आसतलीं. थंय चलिल्लो भ्रश्टाचार आसतलो, आनी कितें आसतलो. आतां सगळेच जे आमी आरोप केल्यात ते सत्ताधारी गटाक मान्य आसतले, असल्यातलेय न्ही. पूण एक हें की सद्याक जो सोंपो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा तो एक वादाच्या भोवऱ्याक सांपडिल्लो आसा. हाजें कारण म्हणजे एक तर एक मडगांव हालींच मडगांवचे पालिकेचे म्युनिसिपालिटीची हें जाली, बसका जाली. तातूंत भितर तो सोंपो कॉन्ट्रॅक्टर चड पयशे घेता असो एक आरोप जाल्लो. ताजे फाटल्यान मागीर म्युनिसिपालिटीच्या चीफ ऑफिसरान एक चेअरपर्सन सांगलें की ना, तो सारको आसा. इतले पसून जरी ठीक आसलें तरी आतां आनी एक हें कितें जी सगळी प्रोसेसच जाला तो सारको ना असो आरोप केला. हो आरोप करपी सत्ताधारी गटांतलो नगरसेवक, हाका लागून ताका ह्या आरोपाक चड मातसो एक ताका एक वॅल्यू येता. सो अशे केन्नाय आरोप सगळे विरोधी करतात, विरोधी नगरसेवक करतात. आतां सत्ताधारी गटांतलेच नगरसेवक जेन्ना अशे आरोप करपाक गेले तेन्ना ह्या आरोपा कडेन गंभीरपणान पळोवचें पडटलें. आनी हो आरोप केलो काल आमचे सत्ताधारी गटाचे नगरसेवक आशिल्ले महेश आमोणकरांनी. आनी ताका लागून महेश आमोणकर हांकांच आमी आतां चर्चेक आपयल्यात. महेश येवकार, महेश एक म्हाका सांग, हो तुका असो आरोप करप दिसलें कित्याक काय म्हण? ना, म्हाका आरोप करप दिसलें कित्याक कारण म्हणजे जे पळय म्हाळसा म्हणटा पळय ताजे कडल्यान म्हाका सगळे पेपर वर्क मेळ्ळे. आनी ते पळयल्यार अशें कळ्ळें की ते 3 जाण बिडाक आशिल्ले. हय, कोण? ओम कन्स्ट्रक्शन, वायल्ड सेक्युरिटी आनी म्हाळसा. तातूंत पळयत जाल्यार एक ते पेपराचेर सारकें म्हाका क्लॅरिफिकेशन मेळ्ळें की हातूंत एक आमची AO, ATO आनी CO तिगूय जाणांची सायन आशिल्ली. ताजेर तांच्यांनी ऑलरेडी अपलोड करून 25 तारखेक ओम कन्स्ट्रक्शन भायर मारिल्लें. 25 डिसेंबराक. हय, कित्याक बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ रजिस्ट्रेशन तागेलें हें दिवूं. 25 डिसेंबराक तुमची म्युनिसिपालिटी चालू आशिल्ली ऑलरेडी वयल्यान 25 तारखे. आतां अपलोड केलें, कितें केलें, आतां कितें म्हूण सांगपाचें केलें सोड. म्हणजे 25 तारखेल्यान 26 तारखेक कितें काय म्हटल्यार आतां ओम कन्स्ट्रक्शन भायर मारलें म्हणजे 2 जाणां उरले, म्हाळसा आनी हें. दुसरे दिसा कितें काय पळयत जाल्यार 26 तारखे परते तुका ओम कन्स्ट्रक्शन भितर घेतला आनी म्हाळसाक भायर मारला आनी वायल्ड सेक्युरिटी आनी ओम कन्स्ट्रक्शन दवरला. म्हणून मागीर डावट सुरू जालो. ओम कन्स्ट्रक्शन भायर कित्याक मारलो? ओम कन्स्ट्रक्शनाक भायर मारले ताजे कडेन ती हें नाशिल्लें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लावना आशिल्ली ताणें, म्हणून ताका भायर मारले. ते रिजन टेक्निकली म्हणजे सारकें तेंचेर क्रॉस करून ताचेर पेपराचेर सारकें दिल्लें. आनी ते पेपर म्हाका म्हाळसाकडल्यान मेळिल्ले, डिटेल ताणें काडिल्ले दिसता खंयच्या ते मेळिल्ले. ताचेर मागीर सारकें डावट आयलो कितें हातूंत कॅरियर गोड बंगलो. म्हाळसाक कित्याक डिस्क्वॉलिफाय केला? म्हाळसा डिस्क्वॉलिफाय टेक्निकल म्हणून दिलें तांच्यानी. ताका कितें रिजन दिला तो जाणा, पूण कितें तर ताजे पॅन नंबर्स 2 वेगवेगळे पॅन नंबर्स दाखयल्यात अशे तरेचे आहा. दुसरे म्हणटा ताणें प्रॉपर्टी आमचे हे आमचे कितें तें पार्टनरशीप म्हण दाखयल्या. आनीक जे इंडिविज्युअल हे लावूंक ना, एप्लिकेशन करता आसतना ते घालूंक ना. जायत अशें जायत आसतलें. ताजे ते चीफ ऑफिसर जाणा आसतलो. पूण हांव इतलेंच म्हणटा, चीफ ऑफिसराक तेंच विचारलें हांवें, जर 25 तारखेक तुवें ताका रिजेक्ट केलो ओम कन्स्ट्रक्शन, 26 तारखेक तूं ताका कशें घेवंक शकता? चीफ ऑफिसर कितें सांगता? ना, ताजे पयलींचे हांवें कन्सिडर करपी तूं पयलींची सर्टिफिकेट कन्सिडर केली फाटल्या ताजी रजिस्ट्रेशन ती लावना आशिल्ली. तो पयलीं ताणें कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्लो, घेतिल्लो ताणें. पूण पयलीं घेतलो तो मागीर फेलर वचपाक शकता न्ही. तूं ताजी ती पयलींची कशी करतलो? बरें, पयलींची करतलो जाल्यार एका दिसान ताणें तागेलें एप्लिकेशन तरी घेवपा जाय, कितें तरी आपली ती कन्सिडर करची. ओम कन्स्ट्रक्शनाची ओनरान ताका हेंच दिवना जाल्यार, एप्लिकेशनूच दिवना जाल्यार एप्लिकेशन दाखोवचें तांच्यांनी, काय दिवना, थंय कशी कन्सिडर केली? म्हणजे हांकां खंय तरी आतां तो सिंगल टेंडर उरलो. सिंगल टेंडर म्हणजे ऑटोमॅटीक तो भायर पडटा. ना ना, आतां कितें जालें, तूं म्हणटा तशें जर सारकें केलें, पयलीं ओम कन्स्ट्रक्शन भायर पडलो 25 तारखेक. दुसरे दिसा हाका भायर उडयलो, म्हाळसाक भायर उडयलो. आनी ते बरें, पण पयलीं हो भायर पडलो हो. सो निमाणें उरता आशिल्ली एकूच उरता आशिल्लो. आनी उरलो जाल्यार तो सिंगल या म्हणून परत सगळे प्रोसेस जावपा पडटा. हय, सगळो प्रोसेस. तुजो असो आरोप आसा की हो प्रोसेस करपाक नाका म्हणून ओम कन्स्ट्रक्शनाक परत हे केलो. एक्झॅक्टली, म्हणून ताका मुद्दम भितर घालो
कित्याक होम कन्स्ट्रक्शनाचे तुका कमी आशिल्ले आनी महासाचे चड आशिल्ले ते महासाचे पेपर वर्क तांच्यांनी तांचे ते जाण आशिल्ले पूण ते ताका वतालो कोणाक वचूं हांव म्हणटा कितें कर तुमी प्रोसेस सारके करून दियात न्ही सिंगल टेंडर ताका दिवपाकूच शकना प्रोसेस रॉंग केला हे ओपन सारकें कळटा न्ही ना पण एक म्हाका सांग हे जेन्ना जालें तेन्ना जे आसा आमची कितें मिटींग जाली तेन्ना तूं नाशिल्लो तुका तुका तूं बरो नाशिल्लो मातशें बरो हय ताका लागून तूं त्या मिटिंगेक नाशिल्लो तें हांव जाणा बट बाकीचे जे कोण आसात ताणें हो आवाज कित्याक केलो नाका ताणें केलो ना आवाज थोड्या कॉन्सिलरांनी केलो कसो तो चड पयशे काडटा आनी कितें काडटा हाजेर आवाज जालो हे टॅक्निकल हाजेर कितें एक्झॅक्टली कितें आसा जाणा तूं आतां ते आवाज करपाक कारण आतां थोडे पेपर वर्क्स आसात पळय ते एक्चुअली ITI मागप आसता थोडे आमी मागताले पूण ते महासा कडेन तो ऑनलायनीन ते हातून आशिल्ल्या कारणान ताका ते पेपर मेळिल्ले आनी ते ताणें पेपर सेट म्हाजे कडेन दिल्लो हाडून कळ्ळें तुका आनी ते आमकां मेळ्ळे आतां ते मेळटकूच म्हाका एक कॉन्सिलर म्हाका कळ्ळें न्ही आनी बाकीच्या कॉन्सिलरांचे नजरेन हाडले ते सगळे बेजार जाल्ले कळ्ळें तुका न्ही म्हणटकूच आमी कितें केलें काल उलयलें की एक तर परती स्पेशल मिटींग मागपाची आनी ताजेर डिसायड करपाचें चीफ ऑफिसरा कडेन आमकां आन्सर जाय आमी तुका आमच्या नगराध्यक्षाक ताजेर आरोप करपाक शकना डायरेक्ट नगराध्यक्षाचेर हातून चीफ ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेड आसा पळय तो जो इंचार्ज ताणें पळोवप आसता सगळें पण ताणें आज क्लॅरिफिकेशन दिलां सारकें आहा म्हणटा प्रोसेस पण सारकें आसा कळटलें न्ही ताणें दाखोवपाचें न्ही सारकें आसा प्रोसेस तो आसा म्हणटलोच कित्याक बॅक डेटेड ताणें जर ती काडून जर लायले आनी सर्टिफिकेट तेन्ना होम कन्स्ट्रक्शनान तेजें एप्लिकेशन दाखोवपाचें ती लाय म्हणून सांगलें पयलीं 25% कित्याक कॅन्सल केलें ताणें तर ताणें 25 कित्याक ताणें मार्क करून ताका भायर उडयलो तर रिजेक्ट म्हणून आसा न्ही ते महासा कडेन डिटेल आसा आता सगळे काल महासान सगळ्यांकडे ताणें दिल्या काल पेपर मागीर ते कोण ते तुगेले हे आसा ते सेक्युरिटी हे कोण ते एजन्सी आतां कोणाक मेळ्ळा हय ताजेर इतलो हे जावपा खातीर आउट ऑफ द वे वचून हो कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचें कारण कितें तर आतां कांय कळना आतां कितें हांव ते वायल्ड सेक्युरिटी काय कितें तांकां आमी वळखता आमी कोणाक दोश दिवंक शकना खंय तुका आनी कोणें आपल्या पोटा खातीर करता कितें मायज मेळचें कितें मेळचें पूण हातून जे कितें जाला पळय तो अन्याय जाला न्ही कोणाचेर बाकीच्यांचेर सुद्दां आनी मायज रेटींग पळय बेश्टेच दिता न्ही हे कलेक्शनाक म्हाका दिसता मडगांव बारीक लोकांक हो त्रास अशें तरी म्हाका दिसता कळ्ळें तुका न्ही जे पळय आमचे कायद्यान जे म्युन्सिपालिटीचे बरे चीफ ऑफिसर जाणा 20 रुपया काय 10 रुपया कितें घेवपाचे कळ्ळें तुका तो इलिगल धंदो लिगल धंदो ते कोणाक पडोन गेला ना सोंप्याचे पयशे घेवपाचे मायज घेवपाचें इन्स्ट्रक्शन कोणाक तशें ना इलिगल म्हणून फाल्यां इलिगल जर धंद्याचे जर घेवपाचे आसा जर जालें अशें आनी जर पण अशें घेतात मायज घेतात काय म्हणून मायज घेता म्हणून असो बोवाळ जाला स्लिपी बीन दाखयला म्हणून ते पयर मिटिंगेक बोवाळ जाल्लो म्हणटा तेच कारण न्ही ते 20 रुपया घेता थंय ताजे कडेन 100 रुपया घेता मडकेकारांचे कितें मय चड पयशे घेता नाल्यार मडको बंद करतले अशी धमकी बीन मडकेकारा कडल्यान तुमी हे घेतात सोप घेतात न्ही मडकेकार म्हणजे कोण टेबलार बसतात पळय न्ही गाडे न्ही ते घेतालेच सोंपेवाले न्ही ते सोंपेवाले जाणा पूण जो धंदे इलिगल कितें बंद करपाक म्हणटा ते म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्टर आसात चीफ ऑफिसर आसात आमचे ऑफिसर आसात हो सोंपेवालो खंयचो ऑफिसर तूं मायक दिना जाल्यार बंद करतलो म्हणटा तुमची एक म्हणटा ते बरें आहा सगळे तुमचे जर ऑफिसर आहात आनी इलिगल चलता बंद कित्याक नाका ते ना बंद करपाचें कितें ना करपाचें ते चीफ तेच आमी बोवाळ मारता न्ही पयर अशेंच कितें तरी हें केलें आतां ताणें ड्रायव्ह चालू केल्या चीफ ऑफिसरान कितलेच म्हण ड्रायव्ह चालू करून हांव सांगून तोकलो कसली ड्रायव्ह कितें रस्त्यावयलें कितें काडपाचें आनी कितें कित्याक सांजचें पळय फुटपाथाचेर पेडाक लायन बोळाक लागला कंप्लीट बशिल्ले आसता आतां ते सोंपेवाल्याक तो चान्स पडलो तो इलिगल म्हणटलो पयशे तेंचे कडेन मायज मारीत रावता ते गरीब लोकांचे पयशे पूण तांकां हांव म्हणटा लोकांक त्रास जायना अशें ते बंदूच करपाचें न्ही इलिगल जर आसा ते गरीब आनी श्रीमंत हय फरक कितें इलिगल न्ही ते तांणी चड घेवप काय घेवप तो दुसरो आसतलो हय मेन म्हणजे इलिगल वचना कित्याक इलिगल ते चीफ ऑफिसरान करपाक जाय न्ही ताका तेच म्हणटा ते चीफ ऑफिसर विचार करपाक जाय तो कित्याक करना ते कळटलें न्ही ताका आतां पयर ताणें तेंच सांगलां प्रेसाच्या माध्यमानूच सांगलें ताका रस्त्यार पेडा कडल्यान आतां बाजारकार आमचो पयर गोपाळ नायक ताणें सुद्दां बोवाळ केल्लो एक्चुअली म्हणून ऑयल तो थंयच्यान ती लायन स्टेशन रोड ओल्ड न्ही तूं सांजचो संक चल कंप्लीट भाजी रस्त्यार भरिल्ली आसा गांधी मैदान भाजी विकता सांजचे ते वयर विकता कित्याक म्हणून लोकांक त्रास कित्याक पार्किंगेक कळ्ळें तुका न्ही 1-2 दीस तो पयलींचो शिरो आशिल्लो ताणें अशें घालें सगळ्यांक थंय आमचे हें घातलें लेबर आमचे घातले आनी कितें दवरले सेक्युरिटी काडपाक लायले 2 दीस शो तो परत एरे म्हाजे मागले परत मार्केट इन्स्पेक्टर आसात ते कितें करतात मागीर तांकां स्पेशल ड्युटी दिवपाक जाय न्ही तशी चीफ ऑफिसराक तेंच सांगलां पयर हांवें तूं तांकां रातचे अमक्या टायमार ड्युटी दी चीफ ऑफिसर वता परवरी तो चल्लो आपल्या घरा ताका मडगांवचे पडून गेले ना मागीर मागीर तो जर ना नगराध्यक्ष आसणार नगराध्यक्ष दिवपाक जाय न्ही तांच्यांनी हें घालपाक जाय भितर न्ही
नगराध्यक्ष आसा म्हणजे मेन अजून सांगता तुका नगराध्यक्षान दिवपा जाय ते बरोबर आसा पूण मेन हातून चीफ ऑफिसरान तांकां ऑर्डर दिवपाचो हें तुका नगराध्यक्ष ऑर्डर दिना नगराध्यक्ष सांगपाक शकता ऑर्डर तुका दिता चीफ ऑफिसरान तांकां ऑर्डर दिवप आसता न्ही ते क्लीन करा म्हणून सगळें फुटपाथीचेर जाल्यार फुटपाथीचेर पण स्टेट बँके कडेन एकली बायल मेली तुका आयकलें आसतली तुवें कशी ती क्रॉस करतना तिका वाट नाशिल्ली चलपाक ते सांगचें म्हटल्यार आनी एक दीस म्हाजे हांगा एक इश्यू जातलो कोणी ना कोणी ट्रकापना गाडयेपना पडटली हांगा फुटपाथीचेर एका सगळे लायनी कपडे घेवन विकतात ती वाट चलपाची कोणें दिला तांकां कोणें दिला आयतारा म्हण तांकां स्पेशल दिता आयतारा म्युन्सिपाल्टीचें कितें आमच्या कौन्सिलाचें रिजोल्युशन आसा तांकां आयतारा बाजार दिवपाचो ते म्हणून कित्याक म्हणून वयल्यान बाजारकार न्यू मार्केटांतले मेले हांच्या खातीर गांधी मार्केटान सुद्दां आहले थंय आतां गिरायक जाना सगळे रस्त्यार बसतात हांगा एक म्हाका सांग आतां कावन्सील जे आसा ते दिगंबर कामत ग्रुपाचे तूं त्या ग्रुपांतलो कोण तो कावन्सिलर म्हाका एक सांग इतले इलिगल चालू आसात जाल्यार कावन्सिलाचे कोण आवाज करनात आनी होय आमचो आमदारय आवाज करना अशें कशें आमदारो आवाज करना जावं कोण नगराध्यक्ष आवाज करना तें म्हाका खबर ना पूण महेश आमोणकार जो म्हाका दिसता तो पयलींच्यान आवाज करीत आसा आनी म्हाका पटना ताजेर हांव अन्याय सरळ आसता हांव रोखटोक सरळ सांगता आनी अजून सांगता हांव जे पळय ते नाका जाल्ले चल्ला न्ही ते चीफ ऑफिसराक पयर सांगलां 2 दीस जाले कितें नाका जालें कितें चलता नाका जाल्यार मागीर रस्त्यार ब्लॉक करून रावप फुटपाथीचेर कळ्ळें तुका आनी फुटपाथीचेर लोकांक चलपाची वाट ती कदाचित एक भुरग्याक घेवन कोणें हातीक घेवन वता ताका फुटपाथीचेर चलपाक मेळना वचपाक ते खंयच्या सायडीक वता ढाप करून आदळे मोटरसायकलीक गाडयेक गेले ते भुरग्यांक गेले लोकांचे आनी हे केन्ना घडटले तेन्ना काय दोळे उगडे जातले हांवें 100 फावटी सांगला चीफ ऑफिसराक की ताजेर ऑर्डर काड आतां चीफ हांवें आयकलें की ह्या तो ऑर्डर परती काडटा म्हणून कळ्ळें तुका काल जर पळयल्लें हांवें मातशें तें बंद आसा पळया आतां कितें करता तें परत तुका हांव तोच प्रश्न जाता की हांगा कायद्याचें कितें चालू आसा काय हे सगळे अंदाधुंदी कारभार सद्या अंदाधुंदी कारभार म्हणजे हेंच चालू आसा न्ही हेच भानगडी चालू आसा न्ही हातूंत तें कितें आसा तें चीफ ऑफिसर कोणाक सोंप्याल्याक चान दिता जोडपाक काय कितें पयशे कवर म्हाका कांयच कळना तें कळ्ळें तुका न्ही काय हे जे कोण बसता आनी कोणाच्या आशिर्वादान बसतात आनी कोणाच्या आशिर्वादान बसतात अशें म्हाका डावट येता कित्याक पयरचो एक इंजिनियर जो आशिल्लो एक तुका इश्यू पयर जाला पळय जाणा दवरल्ली प्रकार तातूंत साईश राजाध्यक्ष आमचो बीजेपीचो पंच तो कळ्ळें तुका न्ही ताणें ते गाडे काडटाना आमी हेका पळोवना पण ताणें रोखडेंच हे केलें एकल्याक तापयता आमच्या इंजिनियराक फोन केलो खंय ताणें सायडीक कितें तरी म्हण ताणें कडलो हाका दिलो तो आतां सांगता ते गाडये तूं काडनाका म्हणून हांवें साईशान डायरेक्ट ताचें सोशल मिडियाचें नांव घेतलें विनय देसाय म्हणून नांव घेतलें हांव कितें म्हणटा विनय देसायचें नांव घेतलें ताका तेकून जो व्हड आसा तो म्हजो न्ही तो नगराध्यक्षाचो व्हड आमचे दामू शेवडकराचो एक्चुअली ताजेर त्या दिसा कारवाई जावपाची गरज आशिल्ली चीफ ऑफिसरान ताका मेमो नाल्यार कितें तरी इश्यू करपाक कांयच करूंक ना कारण कितें म्हणजे अशें कदाचित असले भानगडी पळय आसा ते कलेक्शन काय कोण करता कित्याक हो जो आतां जो विनय देसाय म्हणटा न्ही तो चीफ ऑफिसराच्या चेंबरान बशिल्लो आसता ताका सगळी ऑथॉरिटी दिल्या काय 2-3 फावटी विचारले आमी पयर आमच्या एका कौन्सिलराचे कडेन वाद जावपाक कारण हेच तो बऱ्या ऑफिसरांक भितर बसता आनी चीफ ऑफिसर भायर घालना हो भायर वाद जालना ते तुजे काउन्सिलराचेर आपल्याक मारले म्हणून कंप्लेन जाली मारले म्हणून कंप्लेन दिली ताजेर हांव आशिल्लो त्या टायमार ताका मारूंक नाशिल्लो तो आयिल्लो धांवन आंगार आयिल्लो ताज्या ना न्ही कळ्ळें तुका मारूंक नाशिल्लो ताका आनी चप्पल सुद्दां मारूंक नाशिल्लो सोडून सगळें कळ्ळें तुका हांव आशिल्लो तांचें कितें जालें अकस्मात फुडें आसतना तें जालां तें एकामेकाचें बाचाबाची जालें तेन्ना तेज्या हांगा इतलेंच आनी कांय जावना अशें व्हडलें पूण जी कंप्लेन दिवपाची ताजेर जे कौन्सिलर आतां आमी तुवें सांगलें आमी रुलींग कौन्सिलर विचारपाची गरज आशिल्ली की ती ताचेर डायरेक्ट कंप्लेन दिवपाक गेली आमकां तें वायट दिसलें इतलेंच कित्याक आमी ज्या नगराध्यक्षाक आमी हँड रेजिंग करून हाडला कळ्ळें तुका न्ही ताणें एटलीस्ट विचारपाक आशिल्लें बाबा कित्याक बरें तो कौन्सिलर तुका फातोडेचो आमचो दामू नायकाचो आशिल्लो बरें दामू नायकाक तरी सांगपाचें अशें आमकां सोडलें कांय जावना आशिल्लें तें इश्यू कळ्ळें तुका मुयेचो व्हडलो हत्ती केलो सगळ्यांनी व्हडलें कांय ना पूण हातून कारणीभूत पळोवंक गेल्यार तो विनय देसाय पळय देवान दाखयलें 8 दिसां भितर साईशान धरलो ताका म्हणून अशें कदाचित म्हाका दिसता ते इलिगलिटी जी चलता न्ही चीफ ऑफिसराक हांवें सांगलां हो म्हटलें इंजिनियर तुका एक त्रासान घालतलो पूण तूं मान्य करता इलिगलिटी चलता म्हणून इलिगलिटी चालू आसाच न्ही आतां रस्त्याचेर चल लोकांचे दोळे फुटोवंक ना लोक पळयतात न्ही लोक पळयतात हे रस्त्यार बिस्त्यार आसा ज्या दिसा पळय हे सगळें बंद जातलें न्ही कितें तें तेन्ना कळटलें न्ही आमकां मडगांवकारांकूच कळटलें न्ही
तेच सांगता न्यू मार्केटाचो आमचो गोपाळ नायक पळय निवडून आयलो, गोपाळ बाबड्यान सुद्दां पयर बोळा केल्लो ना न्ही म्हणून. कितें जालें म्हाका कांय खबर ना. दोश कितल्या जाणांक म्हणटले. साडेकार लायनीन चालू आसा सगळें फुटपाथीचेर. हांव म्हणटा आनीक दुकानां ना. ह्या लोकांनी जोडप एक हे की तूं म्हणटा तशें की आमचे चीफ ऑफिसर बाकीचे हे आसा तांणी काम करप हे मान्य आनी तांणी डिसिजन घेवप हें सगळें मान्य. पूण पळोवपा खातीर तांचे देखरेख दवरपा खातीर सगळे मडगांवच्या लोकांनी एक नगर मंडळ वेंचून दिला आनी नगर मंडळाची आपल्या नागरिकांक बरी सेवा मेळची, सामकी फास्ट सेवा मेळची हे खातीर काम करपाचें हे काम नगरसेवकाचें. बरोबर. तूं जें सांगता तें पळयलें जाल्यार सगळे नगरसेवकच फेल जाल्यार दिसना तुका. नगरसेवक हे कर्मां करता ते नगरसेवकाचे हे म्हणजे आतां ऑफिसर जे आसा न्ही आतां चीफ ऑफिसरान ते इन्स्पेक्टर काडल्या सगळे काडल्या. आमचे थोडे लोक म्हणटा हे पयशे घेतात म्हणटा घेनात लोक बडबडटात. ते रस्त्यार ल्हान पळय विकतात ऑटोमॅटीक इन्स्पेक्टराचेर आयले आरोप तुका बसून लोक तुका नगरसेवकाच्या निवडून हाडले म्हणून. बरोबर नगरसेवकान निवडून हाडले. हांव महेश आमळकार सारको एक नगरसेवक बोळा करता तशें बाकीचे आमकां तेंको दितात बाबा हें कर म्हणून. पूण अजून ते काडपाचें काम करना. चीफ नाल्यार DMAन तरी हांवें आमचो अर्बन मिनिस्टर पळय विश्वजीत राणे आसा पळय ताणें हातून दखल घेवपाची भरपूर गरज आसा. आमदारान सुद्दां भरपूर दखल घेवपाची गरज आसा. हे कित्याक जायना अजून आमी क्वेश्चन मार्कान आमी आसात कळ्ळें तुका न्ही. आतां आमकां जालें आनी 1 वर्स 4 म्हयने कितें आमकां उरल्या मागीर आमचें टेन्युअर काबार. लोकांनी आमकां निवडून दिलें एक्चुअली आमच्या वॉर्डान काम करपाचें ना न्ही. पूण एकदां मडगांवचें जर अशें पळयत न्ही दुर्दैव वायट दिसता. इतलेंच सांगपाचें वायट दिसता. आनी आतां ज्या प्रमाणे पळय ते धंदे चलयता न्ही तातूंत तो सोंपो कोणाक दिला पळय न्ही तो फाल्यां आपल्याक जाल्यार गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी चान्स पडलो. तो इलिगल म्हणटलो मागीर पयशे घेतलोच तांचे कडल्यान तांकां भिवन. तांकां धंदो करपा जाय थंय ते भिवन 100 कित्याक ते 500 रुपया दिवपी सोंप्याचे. समजलें न्ही. म्हणून हांवें तेंच म्हटलां तुमी कितेंय करा प्रोसेस सारको करा. आज आमचो जो मिलाग्रीस जाका तो मेळ्ळा आमचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा ताणें आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एक डायरेक्ट आरोप तुजेर केला की तुका फातोड्डेच्या एका गॉडफादरान फुडें काडला. म्हणजे हांवें जे एनालिसीस केलें त्या प्रमाणे म्हाका दिसता फातोड्डेचो गॉडफादर म्हणटा तो विजय म्हणटा आसतना. तो म्हणटा तुजो एक पांय त्या गॉडफादरा कडेन आसा दुसरो पांय BJPक आसा. सो हाज्या फाटल्यान कारण तो मिलाग्रिसाच्या अगेन्स्ट हाज्या पयलीं विजयान आरोपय केल्ले आसा. सो बिकॉज ऑफ विजयाक लागून तूं हे करता अशें सत्ताधारी गटाचेर आरोप करता. आतां तूं कितले तथ्य आसा. आयक पयलो म्हटल्यार हांव इंडिपेंडंट निवडून आयिल्लो. म्हाजेचेर हांव निवडून आयिल्लो. मागीर हांव BJPन गेलो. म्हणजे मागीर खुबशे हे जाले म्हाजे घडामोडी जाले. BJPन गेलो. हांव आनी दिगंबर कामत बरोबर आसा. आनी जो तो आरोप करता मिलाग्रीस हांव ताची चूक करना. जेन्ना तो 85 lakhs हाजेर तो कॉन्ट्रॅक्ट हे टेंडर घेता खंय तरी ताका टेंडर आमी सारको ना प्रोसेस करून ताका खटकतलेच. तो फ्रस्ट्रेशनान कितेंय उलो तो विजयाचेर बेजार आसत ते आमकां पडोन गेलना. आनी विजय गॉडफादर म्हणपाक विजय शिकोवपाक हांव विजयाचो कॉन्सिलर न्ही. विजय आमचो भुरगेपणांतलो फ्रेंड. विजयाचें आनी म्हाजें नातें अशें न्ही की विजय महेश अशें कर विजयान म्हाका लायफान केन्ना सांगूं ना. आनी दिगंबर कामतीनो आमचो आमदार जावन म्हाका केन्ना सांगूं ना. म्हाका जें वायट दिसता तें हांव डायरेक्ट करता कळ्ळें न्ही. आनी जें पळय आतां पळय तो आरोप करून सांगता पळय विजयान शिकयला हांव गरज ना. काल हांवें जी मिटींग स्पेशल मिटींग मागपाक लेटर टायप करून जे पळय सायनी घेतल्या न्ही ते सगळे कॉन्सिलर BJPचे आमचे. फातोड्याचे सगळे कॉन्सिलर आमचे BJPचे. म्हणजे फातोड्याचे 5 कॉन्सिलर फातोड्याचे 6 हांव आनी 2 कॉन्सिलर आमगेले मडगांवचे जर सायन मारल्या. मागीर कदाचित एक म्हाका अशें जालें की राव आमी कशें तें पळोवया नाल्यार तो टेंडर कितें स्क्रॅप करपाची प्रक्रिया आमी चालू करतले म्हणून आमी इन्क्वायरी करता म्हणपाले. म्हणून सद्या स्टॉप जाला पूण ते सगळे सायनींग आनी पेपर रेडी आसा. तातूंत विजयाचे जर आशिल्ले न्ही जाल्यार विजय पयलीं सायन मारपाक लागला सगळ्या कॉन्सिलरांक. ग्राफवर म्हाका एप्लिकेशन दिवपाक जातालें भितर कळ्ळें तुका न्ही. आतां विजय गॉडफादर म्हणपाक विजय दुसऱ्यांचो गॉडफादर ना. विजय आमचो फ्रेंड. पूण तूं जे काल तुजे बरोबर तो काली आयिल्लो हय तो काली म्हाळसाचो कोण. काली म्हाळसाचो म्हणजे तांच्या मार्फत तो आयिल्लो. आनी काली आमचो कॉलेजींतल्यान वळखीचो. बरें पूण तो म्हाळसाचो कोण. म्हाळसा मार्फत ताका येत ना न्ही. म्हाळसाचो पात्रांव आनी वेगळोच कोण तरी वेगळोच कोंट्री आसा पूण तो थंय येवन ताजो ना तें खबर ना. तें तांच्यांनी पळोवपाचें सिवन बीन ते कोण कितें बीन तो तांच्या मार्फत आयिल्लो. कोणी येता न्ही
ओनर केन्ना येना जाल्यार दुसऱ्याक कोणें धाडटा एम्प्लॉय तशें पेपर काय तुजे कालीन जे तुज्या पयलींच्या आमदाराचे फातोड्डेच्या इन्फ्लुअन्स लावून ताजे कडल्यान फकत नांव घेतलें ते माणसाचें आपल्याक कॉन्ट्रॅक्ट मेळपाक जाय म्हणून. कोण माझे आमदार म्हणजे दामू नायक. हय आनी तो दामू नायकाचो सपोर्ट करतो काली तुजो. हय हे सगळ्याक खबर आहा. हय सगळे जाणा बीजेपीचो न्ही तो. पूण ताजे बिजे नांव तशें थंय घेतले कोणा कडेन घेतले आमचे कडेन तशें कांय घेवना. दामूचो हांगा टॉपिकूच येवना. हय हे नाका पूण तो जो कोण तो म्हाळसा म्हणटा तोय बीजेपीचोच. तो प्रदीप शेट्याचो भुरगो चलो. सो तशें हे बी केलें काय म्हणून ना 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 सगळेच हे फकत आतां तुका तो कोण वॉच गौड बंगाल दिसना म्हाका कोण तुका तो मिलाग्रेस तुगे म्हाळसाय गौड बंगाल दिसता. एक तुका सांगता अजून तुका सांगता तुवें क्वेश्चन केलो म्हणून हांव मिलाग्रेसाक गौड बंगाल म्हणना. गौड बंगाल जाल्यार आमच्या म्युन्सिपाल्टींतल्यान खंय तुका प्रश्नूच येना. म्हाळसा गौड बंगाल दुसऱ्यांक आरोप आमी करपाक शकना. हांव मिलाग्रेसाक गौड बंगाल म्हणना. आतां तुवें नांव मिलाग्रेस सांगलें म्हणून एक्चुअली ते वायल्ड सेक्युरिटी कितें तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यान काय गौड बंगाल ताणें करूंकूच ना. गौड बंगाल आमचे म्युन्सिपाल्टींतल्यान जे जालां पळय न्ही 25 तारखेक अजून तेच सांगता ताका ओम कन्स्ट्रक्शन भायर मारला 26 तारखेक परतो ताका कसो घेतलो. डेट ताणें काय एप्लिकेशन दिवना काय दिवना आपलें हें कर तें कन्सिडर कशें केलें. हांवें खूद तुका एटीओ विचारला आमकां अफसराक एटीओ आमची वेळी पूण तेणें सुद्दां म्हाका सांगला डायरेक्ट कळ्ळें तुका न्ही. तें म्हणपा लागलें आमी सराक सांगिल्लें म्हणपा लागलें तरी आसतना ताणें तें नोटींग घालून म्हणपा लागलें गे म्हणून सांगला. सर म्हणल्यार सीओ चीफ ऑफिसर कळ्ळें तुका न्ही. तें ताणें कशें केलें रॉंग केलां म्हणपा लागलें. तें स्क्रॅप जावपा ही सुद्दां ते आपल्या तोंडान सांगता कळ्ळें तुका न्ही. परते जर ते सारके असले आनी ते मिलाग्रेस म्हणटा ताका मेळ्ळे जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लम ना. जे कितें सत्य आसा तें भायर सरोनी. आतां मागणी कितें आमची मागणी आमी स्पेशल मिटींग मागल्या. आमकां कॉन्सिलरान कळपा जाय चीफ ऑफिसरच्या तोंडांतल्यान सत्य परिस्थिती कितें कळ्ळें तुका न्ही. सत्य परिस्थिती आमकां कळपा जाय. जातली मिटींग जातली मिटींग मागले आमी आनी मागतले आतां पळोवया कितें करता ते. तातूंत मिटींग मागता ना मिटींग मागना आसतना जर तातूंत पर्याय आनी जर मिटींग घेतली ना किंवा हे केलें मिटींग घेतली ना समज न्ही ताच्या पयलीं ताजेर कितें तोडगो ते काडटा ते पळोवया. कदाचित हे आतां पळय सगळें एक्सपोज जालां त्या कोतान सगळें कळटलें. चीफ ऑफिसर जर कितलें सांगलें सारकें एक इजी कोणी उलयता ना तें सगळें सारकें आसा. तूं कायद्यान दाखय न्ही सारकें आसा जाल्यार तें कायद्यान ताका दाखोवनी न्ही. समजलें न्ही. तें कायद्यान दाखोवनी ताका. कदाचित जर सारको जर आसा न्ही जाल्यार मिलाग्रेस म्हणटा तो कंटिन्यू करतलो प्रॉब्लम ना. ते चीफ ऑफिसराक दाखोवनी न्ही आमकां. समजलें न्ही. ताणें 25 टक्के कित्याक क्रॉस करून कन्स्ट्रक्शन भायर मारलो तो आनी आमकां एप्लिकेशन आमच्या नजरे समोर हाडून न्ही कॉन्सिलरांच्या म्हणून आमी मिटींग मागल्या ती. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार एक महेश एक इतलो तेंप हे बाकीचे मडगांवकार आरोप करताले की जे कितें मडगांव पालिकेक चल्लां तें सारकें ना म्हणून. आमी पत्रकारूय बोवाळ मारताले हें चल्लां तें सारकें ना अशें आमी बोवाळ मारताले. आतां सत्ताधारी गटांतलेच नगरसेवक बोवाळ मारपाक लागल्यात. एक मिनीट म्हाका एक मिनीट उलोवंक दी. तूं जें सांगता न्ही सुशांत भरपूर बरो आसा. पूण सत्ताधारी म्हणून हांव उठला कित्याक बीजेपी आमचे कॉन्सील सत्ताधारी कळ्ळें तुका न्ही. कदाचित बाकीचे कॉन्सिलर उगी रावत महेश आमोणकार इतलें भाजपाचे आमचे हे म्हणून हांवेनूच उलो मारला सगळें. आतां मुख्यमंत्र्याक सुद्दां हाजेर कितें ते तोडगो काडचो. कित्याक चुकयतले ऑफिसर हे आमचेर कितें तापता आमचे ऑफिसर उकळयता. ऑफिसर बेश्टेच कोणाक तरी ना ते आशिर्वाद आसा म्हणून करपाक शकता. ऑफिसर ते कोणाचे टेको आसा कितें आसा तें म्हाका नाका. हांव जे पेपर वर्क चुकयला न्ही ऑनलायनीन ताणें पळय चूक केल्या ऑफिसरान ते हातून कोण हातून नगराध्यक्षाची चूक जाल्यार काय चूक मुद्दाम केल्या. हातून जाल्या काय चूक मुद्दाम केल्या. चूक जाल्या काय मुद्दम केल्या न्ही ते आमकां परस मंडे कळटलें कळ्ळें तुका न्ही. आतां तुवें सांगल्या त्या प्रमाणे तूं म्हणटा चीफ ऑफिसरान सांगलें सारकें आसा म्हणून कळ्ळें तुका न्ही. आमकां जर सारकें आसा ताणें सांगूं ना. आतां जर हातून नगराध्यक्षाचें हें आसना सोंप्याचेर ऑफिसरांचेच आसता दिवच्या टायमार आनी ऑफिसरान ते 100% जर चूक केल्या न्ही जाल्यार ते आमच्या मंडळाचें तापप न्ही. आमचे जे कॉन्सिल आसा ते कित्याक तापतले. ऑफिसर आसात तांकां हाडटा आसतना कितें तरी राजकीय हातूंतल्यान हाडटात न्ही. हय राजकीय खंयच्यान हाडटा ते बरोबर आसा. गव्हर्मेंट आमचो बरोबर आसा म्हणून ते सांपडटा अशें चुकता म्हणून हांव विचारता न्ही रे. तेच हांव अजून तेच सांगता तुका. जे आमचे आतां जर म्हाका जर उगी रावपा आशिल्लो म्हाका ते पोचून घेवपा आशिल्लो बोवाळ करपा नाशिल्लो. म्हाका परत आनीक हे प्रश्न सामको परत तोच हे करता
ह्यो आतां जाता तर चुको काय जाणून बुजून केल्ली कर्मां ही. आतां पळोवचें पडटलें न्ही, जें पळय उघडपणान सांगलां न्ही, तातूंत जर हें जर तुका जर आतां तें कॅन्सल करना तागेलें, जर चूक जर तांची ना जाल्यार ते ताका दिताले, आनी जर चूक आसून सुद्दां ते दवरले म्हणचे पळयलें जाल्यार जाणून बुजून दिल्लें अशें जालें ना. आनी ताजेर काय कितें उलयतलो मागीर? ताजे फाटल्यान तुमची भुमिका कितें आसतली? आमची भुमिका कितें, आमी मिटींग मागतले, बोवाळ करता, बाकीचे कॉन्सिलर, आतां हांव एकलो कॉन्सिलर, बाकीचे जर रेडी कोण ना जाल्यार आनी कांय उलोवंक शकना हांव, कळ्ळें तुका न्ही. पूण हेज्या बाबतींत सदांच मागीर हांव अगेन्स्टूच आसतलो न्ही हे बाबतींत. सो हें जर पळयलें जाल्यार एक दिसता की मडगांव पालिकेक मागीर सत्ताधारी गटांतले आमदार आसूं किंवा नगराध्यक्ष आसूं कोणूय आसूं, सगळें बरें चल्लां, सगळें बरें चल्लां अशें जे हो दाखयतात तितले बरें चलूंक ना. हाजें जर उदाहरण दित आतां जे कोण विरोधक उलयताले ते आतां सत्ताधारी उलोवपाक लागले. सो हें जर पळयलें जाल्यार एक तुजे मडगांव पालिकेचे कारभार जाग्यार घालपाक कितें तरी एक ड्रास्टीक स्टेप घेवपाक जाय अशें दिसता. म्हाका दिसता सगळ्याकच मडगांवाचो मोग आसतलो, तुकाय आसतलो, बाकीच्याकय आसतलो, आनी मडगांवच्या मोगांतल्यान हे स्टेप घेतले इतलीच आमी इच्छा दवरया आनीक तशें जातलें अशें मनाक बाळगुया आनी चर्चा थांबोवया. देव बरें करूं. आनीक एकच मागणी की मडगांव खातीर जर तूं असो आवाज काडटा जाल्यार तो काडत राव, कारण मडगांव खातीर कोण तरी आवाज काडपाक जाय अशें सगळ्याक दिसपाक लागलें. आनी जर सत्ताधारी गटांतल्यान जर येवपाक जाय तो आनीकय वेलकम आसतलो. इतलेंच म्हणटा आनी ह्यो चर्चा थांबयता. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.